साधू आणि यक्ष. तपा खातीर एक साधू एकांत जाग्यार बसून आशिल्लो. त्या जाग्यार एक यक्ष रावतालो. साधूक हे विशीं कसलीच कल्पना नाशिल्ली. थंय पावतकच एक निर्जन सुवात आसा अशें समजून ताणें थंयच ध्यान करपाक सुरवात केली. त्या वेळार यक्ष नाशिल्लो. रातच्या वेळार यक्ष थंय येतकच ताच्या जाग्यार दुसरो मनीस पळोवन ताका राग आयलो. तो मोठ्यान बोवाळ करपाक लागलो, पूण ताचो परिणाम समाधी अवस्थेंत आशिल्ल्या भिक्षूचेर जालो ना. उपरांत यक्षान हत्तीचें रूप घेवन तांकां भिवोवपाचो यत्न केलो, पूण तो ध्यानशील आशिल्ल्यान ताचो ताचेर कसलोच परिणाम जालो ना. तेन्ना यक्षान वेगवेगळीं रूपां घेवन साधूक भिवोवपाचो यत्न केलो. तो केन्ना केन्ना वाग, शीव, हरण, गिदड ह्या रानवटी जनावरांचें रूप घेतालो. तरी साधूच्या ध्यानांत विराम पडलो ना. निमाणें ताणें विखारी सोरपाचो भेस करून तो ताका चावलो, पूण ताचो ताचेर कसलोच परिणाम जालो ना अशें दिसलें. इतले यत्न जाले उपरांत लेगीत भिक्षुकाचेर ताचो परिणाम जालो ना देखून आपल्या कश्टान थकून गेल्लो यक्ष सोरपाच्या रुपान विसव घेवंक लागलो. थोड्याच काळांत साधूची समाधी अवस्था पुराय जाली आनी ते जागे जाले, आनी तांचे दोळे नागाच्या आकाराच्या यक्षाचेर पडले. ती नदर इतली मोगान भरिल्ली की त्या कृपेन सोरपाच्या आंगांतले वीख अमृत जाले. यक्ष ऋषीक शरण गेलो आनी ताका आदरपुर्वक नमस्कार केलो. देख, एकाग्रताय, स्नेह आनी मोगान कोणाकूय जिखूंक मेळटा.